नांक सुरुवात करता दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। दिसभराच्यो ज्यो घडामोडी घडटात ताचो धांवतो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमान घेतात। तर आयच्या दिसाच्यो बातम्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसा कडेन। गोंयांत 70% जे रस्ते अपघात जातात ताका रेंट कार आनी रेंट बायकूच जापसालदार आसा अशे तरेचो आरोप फाटल्या दिसांनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केल्लो आनी तेच फाटभुंयेर आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय तशेंच एक स्टेटमेंट केला। ताच्या कोतान अहवाल सांगता ते प्रमाण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट केला की तो म्हणटा 70% रस्ते अपघात हे रेंट कार आनी रेंट बायकींग लागूनच जातात खंय। हे विशींची सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। हेच बातमेक जोडून आनी एक म्हत्वाची बातमी ती म्हटल्यार टॅक्सी एग्रिगेटर जो गोंयांत हाडपाचो आसा आनी ताच्या खातीर गॅजेट नोटिफिकेशन जे केल्ल्या ताचे फाटभुंयेर अखिल गोंय पायलट संघटनेचो अध्यक्षा सुरेश ठाकुरान ताणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एक आव्हान केलां की हो जर टॅक्सी एग्रिगेटर गोंयांत आयलो जाल्यार पायलटांच्या वेवसायाचेर परिणाम जातलो। पयलींच तांचो अर्दो वेवसाय रेंट बायक आनी रेंट कारींनी खाल्लेलो आसा आनी हे जर एग्रिगेटर गोंयांत आयलो जाल्यार तांच्या वेवसायाचेर आनीकय परिणाम जातलो। हो जो सविस्तर रिपोर्ट आहा तो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो आसात। रेंट कार लागूंक 70% अपघात जातात अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा। तर फुडली अपडेट जाणून घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। साखळेच्या जे बंदीरवाडो आनी काजीवाडो आसा त्या वाठारांत दर वर्सा हुंवार येता। हाचें कारण म्हळ्यार वाळवंटी न्हंय जे आसा ताचो गाळ फाटले 25 वर्सां उपसूंक नाशिल्ल्यान थंय हुंवार येता आनी लोकांच्या घरांनी उदक भरता। लोकांक व्हडल्या लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा आनी तेन्ना अंदूय बी ते गाळ उपसूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी आतां भिरांत उक्तेलें की अंदूय बी हुंवार येतलो। आतां चड पावस पडच्या पयलीं तो जो गाळ आसा न्हंयचो वाळवंटी न्हंयचो तो उसपुवपाचो म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्लेली आसा। आनी दुसरी बातमी जी म्हळ्यार आयज जो SGPDAचो अध्यक्ष आसा चेअरमॅन आसा दाजी साळकर ताणें आयज जे मडगांवचे SGPDAचें नुस्तें मार्केट आसा ताची पळोवणी केली। नवो जो प्रोजेक्ट बांदला नुस्तें मार्केट बांदला ताची पळोवणी केली आनी हे जे नुस्तें मार्केटा विशीं केन्ना ताजें उक्तावण बी करचें ते विशीं मुख्यमंत्र्या वांगडा मंगळारा बसका घेतलो अशें दाजी साळकरान सांगलेलें आसा। आतां ते सद्या त्या नुस्त्या मार्केटाच्या प्रकल्पाचें काम सद्या पुराय जाल्लेलें आसा आनी ताच्या खातीर आतां ते नुस्त्या मार्केटांत नितळसाण दवरपा खातीर एक एजन्सी नेमतले म्हणून ताणें सांगलेलें आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। तर फाटलीं 25 वर्सां जालीं वाळवंटी न्हंयचो गाळ जो आसा तो हुस्पून आशिल्ल्या कारणान जे थंय भोंवतणी वाठार आसात तांकां हुंवाराचो फटको बसता आनी तो बी खासा करून पावसान देखून आतां तरी हो जो गाळ आसा तो हुस्पुचो अशी तांची थळाव्यांची मागणी आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। खासदार निधींतल्यान 5 वेगवेगळ्या वाठारांनी कम्युनिटी सभागृह उबारतले। तशेंच वाळपय नगर पालिका क्षेत्रांत 70 लाखाची संरक्षण भिंत आहा ते बी बांदतले आनी ह्याच फंडांतल्यान ते विद्यालया खातीर बस सेवा खातीर सुरू करतले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगिल्लें आसा। तशेंच आयज तांच्यांनी थिवी रेल्वे स्टेशन मडगांव रेल्वे स्टेशन आनी पणजे कदंबा बस स्टॉपाचेर वॉटर फॉर ऑल ह्या मशिनाचें आयज ताणें उक्तावण केल्लेलें आसा। आनी दुसरी जी बातमी आमचे दिवचले वेदांता मायनींग कंपनीच्या वाठार स्टिलाच्यो प्लेटी चोरपी दुबावितांक 3 दिसाची पुलीस बंदखण दिल्ली आसा तांच्या आनी तांचें जें नांव आसा ती
सुभाष माने आनी अनिल जाधव अशें तांचें हें नांव आसा. ह्या दोगांयनी हे दोगूय आहा ते मूळ महाराष्ट्रांतले आनी तांच्यांनी फाटल्या बिरेस्तारा ह्यो ज्यो स्टिलाच्यो ह्या आहा त्यो चोरिल्ल्यो अशी ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर खासदार निधींतल्यान राज्यांत वेगवेगळे प्रकल्प जे आसात ते येवपाचे आसात. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटलीच. तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज अँकर समिरा कडेन. राज्यांत अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें उणें जावपाचें नांवूच घेना. तर काल राती गावणे बांदोड्या जाल्ल्या एका स्वय अपघातान दिक्षय गावडे ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान ताका अंदाज आयलो ना आनी थंय रस्त्याचेर म्हशी बशिल्ल्यो आशिल्ल्यो. ताणें थेट वचून त्या म्हशींक धपको दिलो आनी हो अपघात घडलो. तर तो तरणाटो जो आसा दुचाकी वयल्यान पडलो आनी ताका दुखापत जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी एकठांय जमून ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेलो GMCत. पूण थंय ताका उपचारा वेळारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. दुसरी आनी एक अपडेट म्हणजे केरी फोंड्या रेवेची बेकायदेशीर येरादारी करपी प्रकरणांत मार्दोळ पुलिसांनी ट्रक चालकाक अटक करून ट्रकूय बी ताब्यात घेतिल्लो आसा. तशेंच रेवूय जप्त केल्ली आसा. तर आनी एक घडणूक म्हणजे कुणय IDCंतल्यान ट्रक चोरयेक गेल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ह्या प्रकरणांत CCTVच्या माध्यमांतल्यान पुलिसांनी चोराक अटक केल्ली आसा. अश्यो ह्यो बातम्यो आसा. तर सुमार 7,500 रुपयांची ही बेकायदेशीर रेंव जी आसा ती जप्त केल्ली आसा. तसो ट्रकूय जो आसा तो तांणी ताब्यात घेतिल्लो आसा. अश्योच तुमकां म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर टॉप 25 आमचे 8:30 वरांचेर लायव्ह आसता तेंय बी मुजरत पळोवचें. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव दिप्ती काकोडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयांत बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक